सरकार कोयराचो प्रश्न तडीक लावपा खातीर कितल्योय मोहिमो चालीक लाव, पूण कोयराचो विशय आटापात येना. सैमीक जाग्याक लेगीत ह्या कोयरान आतां रेवाडो घातला. चोल्ला घाटार तर पुराय मार्गार कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात. लोकांनी घाटार कोयर पळोवप काय सोबीत सुंदर सैम पळयात समाज विद्वट्ट्यांनी केल्ली नासाडी दाखयता आमचो रिपोर्टर महेश गोवेकार. गार्बेज डंप करप हे आतां तुमी पळयतात म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी तशेंच आमचे चोर्ला घाट आसा थंय खुबशे मोठ्या प्रमाणात कचरो आमकां दिसता. हो कचरो कमी जावपाक जाय, तो सैमांचो इबाड करता, तशेंच जे वातावरण आसा तें बी दुशीत करता. आमी पळयलें की सगळेच कडेन गार्बेज डंप केल्ले आसा रस्त्याचेर. बेळगांव गोवा रोड हो चोर्ला घाट थंयसर जे जाग्यार लोक सैम पळोवपाक येतात थंयसर मोठ्या प्रमाणात बाटल्यो तशेंच खावपाच्यो प्लेटी ह्यो उडयल्ल्यो आसा, त्यो बी आमी पळयल्यात. हे करपाक जायना, जे वातावरण आहा तें दुशीत करपाक जायना. लोकांनी आपलं जे रिस्पॉन्सिबिलिटी तें मानून सगळ्यांनी क्लिनस दवरपाक जाय. आनी अशें जे वातावरण आसा जे लोक फाल्यां हांगासर मॉन्सून ट्युरिजम म्हणटा तेका बी येतले, तेंच्यांनी लोकांनी आपले जी गार्बेज आसा ती व्हरपाक जाय परत, ह्या जाग्यार डंप करून दवरपाक जायना. आनी आपली जे जबाबदारी आहा ती बऱ्यापैकी सांबाळपाक जाय. आनी जे गोवोरमेंटान थोडे हांगा गार्बेज डंप करपाक लोकांक अपील केल्ली की चोर्ला घाटाचेर गार्बेज डंप करचे न्हू, पूण आमी पळयलें की खुबशे गार्बेज हांगासर आसा. जी बाटल्यो आसात, प्लास्टीकच्यो बाटल्यो तशेंच बियर्स बाटल्यो आसा आनी प्लेटी बी आसा आमकां दिसता. आनी थोड्या जाग्यांचेर अशे हितून प्लास्टीक पिशवेंनी घालून लोकांनी डंप केल्ले आसा, ते बी करचे न्हू अशें आमी म्हणटा. याला कसली फालतूगिरी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता कणगांवकर आनी निखिल जल्मी.